सुरुवात जाल्या दुसऱ्या कार्निवालाची सुरुवात दक्षिण गोव्यातल्या मडगाव शहरांतल्यान जाता। हांव सगळ्या लोकांक कार्निवालाच्यो शुभेच्छा दिता। विवा कार्निवाल म्हणटा आणि 3 दीस कार्निवालाचो एन्जॉय घेवचो सगळ्यांनी अशें तुमचे कडेन मागता। आता घेतलं मरे तुम्ही समेस्त गोंयकारांक कार्निवालाच्यो परब्यो 3 दीस खावो पियो मजा करो असो मेसेज दिवपी हो कार्नावाल आनी आयच्यान सुरू जाल्लो आसा। सगळ्यांक एकचारपण हाडपाक एकठांय हाडपाक कार्निवालाच्या निमतान सगळे गोंयकार एकठांय येवन हो उत्सव मनयतात। आनी त्याच बरोबर गोंयांतल्यानूच न्ही जाल्यार ट्युरिजमाच्या दृश्टींतल्यान सुद्दां बरें भायले लोक हांगा येवन हो कार्निवाल एन्जॉय करतात आनी एक एज ओल्ड ट्रेडिशन आनी आर्ट एक दाखोवपाचो जो प्रयत्न ह्या कलाकारांचो आसा तांकांय कौतुक करता। सगळ्यांक कार्निवालाच्यो परत एकदा उनोनीत परब्यो वेवा कार्निवल कालच्यान सुरू झाला। yesterday first day was in Panjim, the capital city. आज आम्ही मडगाव आसा along with मडगाव म्युनिसिपल काउन्सिल and our local MLA Chief Minister बाब दिगंबर कामत आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक तसेच नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुळेकर बाकीचे सगळे चेअरपर्सन बाब दामू तसंच ताचे पूर्ण वांगडी आणि हांगा उपस्थित सगळे आमच्या समस्त गोंयकारांक आमचे सगळ्यांकडल्यान विवा कार्निवालची परबी फेस्टिवल सुरू जातकर इट इज अ पार्ट विच प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल इन फेस्टिविटीज ऑफ गोवा आणि इन ट्यून विथ वॉट वी स्पोक येस्टरडे रिजनरेटिव्ह टुरिझम सस्टेनेबल नव्यो ज्यो आयडियाज घेऊन आयल्या गोवा बियॉन्ड बीचीज तातूंत कार्निवालाचे एक्झॅक्टली एज अ फेस्टिवल इज बींग प्रोमोटेड ऑन अ हायर स्केल वी इन थ्रू द कार्निवल आर एबल टू शोकेस गोवा's communal harmony, vibrancy, the warmth of the Goan people and the culture आणि कल्चरल टुरिझम पळयता आसतना कार्निवल प्लेज अ रोल हातूंतल्यान गोंयची कलिनरी गोंयचे ट्रेडिशन गोंयचे हेरिटेज गोंयचे कल्चर एक वेगळ्या स्तरात दाखोवपाचो एक प्रयत्न आसता कार्निवलाक शिकोवपाच्या माध्यमांतल्यान आणि आज हो कार्निवल साऊथ गोवा आसतना आमी समस्त साऊथ गोवाच्या लोकांक तशेंच पूर्ण इंटरनॅशनल एंड डोमेस्टीक टुरिस्ट हॅव कम हियर टू एक्सपिरियन्स द परेड आय विश देम विवा कार्निवल 2025 विवा कार्निवाल विवा कार्निवालाची सुरुवात हा जाण्याच्या कार्निवालाची राजवट राजवट मडगाव ते आख्खे गोंयांत लागू जाली त्या पणजे गेला आज मडगाव गेलो आणि कार्निवाला सगळ्या लोकांक एकठांय हाडटा मडगाव सगळ्या लोकांक कार्निवालचे लोकांचे गव्हर्नमेंट म्हणजे ना खाओ पिओ मजा करो आणि राज्य हे गोंयकारांचे गोंयकार एकवट बसून चालवपाक कार्निवाल जो हा मजा करो खाओ पिओ मजा करो युवा कार्निवाल आज आमच्या मडगाव टुरिझम डिपार्टमेंटान आमच्या आयज मडगाव फ्लोट करता मडगावकार नावेलीकार फातोडेकार एन्जॉय करता सगळ्यांक परबी दिता कार्निवालाची। ताजे फाटल्यान गोंय राज्याचे टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी ताजे फाटल्यान मडगावचे आमदार श्री दिगंबर कामत गोंय भाजप प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नाईक नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुळेकर आणि म्हणजे काउन्सिलाचे अध्यक्ष कार्निवालाचे अध्यक्ष कमिल बरेटो सेक्रेटरी बाय सँड्रा आणि ट्रेजरर बाय मिलाग्रिना दोम्स म्हजो चीफ ऑफिसर म्हजे एमी म्हजो सगळो स्टाफ एंड एंटायर माय कलीग काउन्सिलर्स आणि खास करून गेल्ली 2 वर्सां जाली आमची ह्या शिगम्याक आणि कार्निवालाक नेव्हीचो चीफ आणि आर्मीचो चीफ मुक्तम या सुवाळ्याक हजर जातात कारण कार्निवाल हो जगान 3 कडेन जाता
ब्राझील, पोर्चुगल आणि तिसरा जाता तो गोंयान आणि खास करून गोंय सगळे आर्मीचे चीफ माय फ्रेंड मिस्टर भटनागर जी ही इज हियर अलॉंग विथ अस. आताच आर्मीचो नेव्हीचो चीफ गेलो आनी सुंदर असो नेव्हीचो आर्मीचो फ्लोट दाखयलो. म्हणजे प्लेन कशी टेक ऑफ करता खूपशे मेहनत लागता पूण तेजे पार्टिसिपंट झाले आणि जितलोय पार्टिसिपंट ह्या फ्लोटा भितर झाले तांकां हांव सगळ्या प्राधान्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि खास करून मडगांव टाउन पोलीस आणि सुंदरपणे आपली व्यवस्था आमची तांणी व्यवस्था केली. हांव सगळ्या लोकांक मागता की तांच्या ताळयो मारच्यो आमच्या पुलिसेक तशेंच ट्राफीक सेलाकी ताळयो मारच्यो. कारण आज दीस मेहनत ते घेतात. आमी सगळ्यांनी उबी रावन सुसेगाद प्रोग्राम पळयला, बसून प्रोग्राम पळयला. पूण पी.आय. तुळशीदास हांगा आसा. हांवें पळयल्ले हडेचांतले पावणेतिना आयिल्लो तेन्ना उबी रावलो. सगळे पुलीस ऑफिसर्स उबी रावन काम करतात. हांव तांकां आमच्या कमिटी तर्फे सगळ्या प्राधान्यान देव बरें म्हणटा. कोणी चुकला बिकला जाल्यार म्हजे प्रेस भाव मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया सगळ्यांक हांव प्राधान्यान देव बरें करूं म्हणटा. कार्निवलाचे तर्फे फाल्यां हांगा एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जातलो आनी तुमकां सगळ्यांक सांगता फुडल्या आयतारी ताच्या मुखारच्या 16 तारखेक 16 मार्च शिगमोडगांव शिगमोत्सव समिती हो गोंयचो नामनेचो शिगमो हाजो सादर केल्लो वतलो. जशी आमी कार्निवलाची आज सगळी वेवस्था बरें केल्या ताच्याकी बरी शिगम्याकी बी करतले, हेच भशेन करतले आनी तुमी सगळ्या मुजरत ह्या शिगम्याक येवचे अशी तुमच्या सगळ्या कडेन विनंती करता. म्हजे टोटल स्टाफ चीफ ऑफिसर हांकां प्राधान्यान देव बरें करूं म्हणटा. कोणी तरी उरला तांकांय जावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळ्यांक देव बरी रात दिवं अशें देवा कडेन मागता. देव बरें करूं.